नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराचे टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. गोंयांत पावसाची दुमशणां सुरूच. उटंगाराच्या पावसाक लागून जायते कडेन हुमटून पडलीं झाडां. आयज फाल्यां पडूये घोग्यांनी पावस. हवामान खात्यान उक्तायलो अदमास. गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावसाचो सावार. उटंगाराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून केरये खांडेपार वाठारांतलो सर्व्हिस रोड खचलो, जाल्यार सुरावली वाठारांतलो रस्तो गेलो व्हांवून. उटंगाराच्या पावसाक लागून मडगांव दामोदर चेंबर सोसायटीच्या इमारती कुशीक आशिल्ल्या संरक्षण वण्टीचो कोसळ्ळो. मोठो भाग. संबंधीत प्रशासनान घालचें लक्ष, थळाव्यांची मागणी. केरये खांडेपार महामार्गाच्या कामाक लागून शेतकारांच्या शेतात चिखल, पीक आनी जमिनींचे व्हडा प्रमाणात जाले लुकसाण. शेतांतली माती आनी रस्तो दुरुस्त करून दिवचो म्हणून शेतकार तुकाराम गावडेची मागणी. उद्देजक चिराग नायकान काँग्रेसीत केलो प्रवेश. मडगांवां भाजपाच्या दिगंबर कामतीक दितलो टक्कर. आनी श्रवण बर्वे खून प्रकरणात उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्हो न्यायालयान भायर मारलो. अजरेकाराचो जामीन अर्ज. आरोप्याक पुलीस बंदखण सक्तीची. जन्मठेप वा फाशीची ख्यास्त लेगीत सक्तीची. न्यायाधीशान नोंदयलें निरीक्षण. आतां पळयात खबरो विस्तारान. गोंयांत पावसाचो सावार सुरूच आसा. फाटले 2 दीस जाले वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस झडटा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या पावसाक लागून जायते कडेन झाडां आडवी जालीं. कांय वाठारांत जाल्यार लोकांच्या घरांनी उदक भरिल्लें. कांय कडेन लायटीचे खांबे पडून बरेच लुकसाण जालें. हवामान खात्यान फुडले 2 दीस ऑरेंज अलर्ट जारी केला. आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणूय सतर्क आसा. फाटले 2 दीस जाले गोंयांत उटंगाराच्या पावसान धुमशणां घातल्या. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या नेटाच्या पावसाक लागून कांय वाठारांनी पडझड जाल्या. लोकांच्या घरांचेर तशेंच रस्त्यार झाडां पडलीं. कांय कडेन लायटीच्या खांब्याचेर झाडां पडून बरेच लुकसाण जालां. तशेंच कांय कडेन संरक्षण वण्टी कोसळ्ळ्या. कांय कडेन शेतांनी उदक भरून शेतकारांचे बरेच लुकसाण जाल्लें आसा. फुडले 2 दीस गोंयांत उटंगाराचो पावस पडूं येता असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 27 तारखे मेरेन पावसाचो नेट आसतलो. आपतकालीन परिस्थितीक तोंड दिवपाक आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरण सज्ज आसा. वाळपे भागात सध्या जोरदार पावस सुरू आसा आणि या पावसा खातीर जनजीवन आसा हे विस्कळीत जालेले आसा. 3 दीस जाले पावस सुरू आसलो, मात आज सकाळच्यान पावसाचो जोर आसा ह्यो मोठ्या प्रमाणात आसा. आतांच कांय वेळा पयलीं जोरदार पावस आणि वारे येवन कांय जाग्यार झाडाची पडझड सुद्धा झालेली आसा. मुख्य म्हणटा ते जे प्री मॉन्सून जी कामां आसली ह्या पावसा खातीर तांकां सगळी रेंगाळलेली आसा. आवाज करा करा म्हणून आम्ही नव्या पडली हे सांगप आमच्या नव्या पडली. ओके. आणि तुमकां कितें दुखापत बीन कितें जाल्या? मातशें लागल्या रे तकलेर. ओके. तकलेर कशें पडलें. मागीर तुम्ही फायर ब्रिगेडीक कळयलें?
वारो आयली रातचो भरपूर त्या वाऱ्या लोटाचे मूळ बी वयर आशिल्ले मूळ सकल आशिल्ले प्रॉब्लेम जाता आता तुमगे घरा डॅमेज किती जालें डेमेज मातशे सज्जे बिजे पडले मातसो मोडले मातशे वयर ते हें काडटा पळय दुरी गांठप काडटा वयर तेय मातशें मोडला काय सुमार जालें ते रातचे डिझल मोडले तुम्ही काय आसना ते फक्त काम चालू ना आसता काम चालू आशिल्लें पूण कोणा कितें जाला बी ना तशें ना तशें काय फक्त डॅमेज जालें डॅमेज जाला आणि म्हजो व्हाड हो या व्हाडा भितर विदेशान ओल्ड घर आपले मोडून नवेंच घर कोणाक तरी चालू आशिल्लें तेन्ना राती 2:30 वरांचेर हेवी सायक्लोन जाल्या कारणान व्हड पिंपळाचें झाड ते घराचे पडले आनी घराचे खूब लुकसाण जाले कडेन आहा तेजो एक सज्जा सगळी मोडत पडले कडेन आसा आतां ते घरा वयर काडपाक ताका बरो हें आसा खर्च आसा तेन्ना सरकारान खर्च दिवचो अशें हांव मागणी करता आनी ताका ते खूब ते घर डॅमेज जाले कडेन आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंयांत मॉन्सून पूर्व पावसाचो सावार चालूच आसा. वादळी वाऱ्या सयत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून फोंडेच्या केरये खांडेपार वाठारांत हालींच केल्लो रस्तो खचलो जाल्यार सुरावले वाठारांत सिवरेजीच्या कामाक लागून खणून दवरिल्लो रस्तो व्हांवून गेलो. पळयात पुराय बातमी. केरये खांडेपार वाठारांतलो हालींच केल्लो सर्व्हिस रस्तो उटंगाराच्या पावसा लागून खचलो. रस्तो खचिल्ल्या सुवातेर 5-6 लायटीचे खांबे आसा. हे खांबे केन्नाय आडवे जावं येता. 8-10 दीस पयलींचो रस्तो हॉट मिक्सिंग केल्ल्याचे थळावे सांगता. आतां आमी पळयताय 2 दीस जालो गोंयांत जोरदार पावस पडटा. अशें न्ही की बाबा जुनानूच पावस पडटा म्हूण कितलीं फाटलीं वर्सां जालीं सगळ्यांक खबर आहा, सरकाराकूय खबर आहा. मायाच्या म्हयन्यान एप्रिलाच्या म्हयन्यान पावस स्टार्ट जाता आनी आयज कितें 22 मे. आतां ही पळयता तुमी हायवे बांदलोल्यान सेकंड फेजीचें काम चालू आसा. ऑलमोस्ट 75% काम जाल्लें आसा आनी हे सर्वीस रोड जे रस्ते गेल्या त्या रस्त्यार आमी सद्या उबी आहाय. हे रस्तो बांदतना हिंगा PWC यंत्रणा आसली काय आमकां खबर ना कित्याक तें दिसत ना आसलेलें. सांगपाचें कारण कित्याक हो रस्तो जो बांदला डांबोर पासून घायला हो रस्तो सारकोच पोना गेला. आयज 2 दीस जाले हो रस्तो पोनान गेला. रस्त्याची परिस्थिती तशीच आहा तरी पूण ट्राफीक येवदान वयता. PWCनी हाची कांयच दखल घेवना. प्रायोरिटी बेजीस PWCनी हो रस्तो बंद करपाक जाय आसलो फॉर फर्दर डॅमेज ऑफ लोकांची कांय डॅमेज जायना जावपाक वो गाडयांक कांय डॅमेज जावपाक वो कंप्लीट ट्रेजेडी जायना जावपाक. पूण PWC आजून पासून ओगीच आसा खंयच हो रस्तो बंद केल्लो ना. आतां तुमी पयले एक JCB गेले ती रस्त्याच्या कामाचीच ती कॉन्ट्रॅक्टर MURची ती हिंगा पोनाक गेल्ली 2 मिनटां हांगाच उरली ती शिरकोन. अशी आतां रस्त्याची परिस्थिती आहा. तें जावपाक कारण कितें जावपाक कारण PWD आनी MUR हो कॉन्ट्रॅक्टर. MURक तुमी कॉन्ट्रॅक्ट परतून दिला. गेल्लो फर्स्ट पेजीक तुमी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो ती कामां सगळीं बुरशीं गेल्लीं. इतलेच कडेन कशणान पडलेलें कामाक वर्क नासलो तरी पूण तुमी जाणा आसतना त्याच कॉन्ट्रॅक्टराक हो कॉन्ट्रॅक्ट दिला. अचकीत पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसा लागून सुरावले वाठारात सिवरेजीच्या कामा लागून खणून दवरिल्लो रस्तो व्हांवून गेलो. ताका लागून थळाव्यांक यो वच करपाक त्रास सोंसचो पडटा. थळावो आमदार वेंद्री वेगस हांणी ह्या घडणुकीचेर पुराय दुर्लक्ष केला अशें सायमन रॉड्रिगीसाचें म्हणणें. देखून थळाव्या आमदारान प्रश्न बेगोबेग सुटाव करचो अशी मागणी ताणें ह्या वेळार केली. पळय आख्खो रोड भितर गेला. आख्खो रोड भितर गेला उदक बोला आनी आतां सद्याक पावस चडटा. पयलीं धाकलो आशिल्लो काय म्हूण आतां मागीर पडून व्हडलो जाला. पयलीं तेमी चॅम्बर मारलो सेवेरेजान चॅम्बर मारलो तो सगळो कोसळून गेला. आतां ह्या पावसाचेर पावस म्हणटा काल आनी आयज चड जळला. आतां तरी तळो थांबला ह्या आदारान कुरपेन तसो. आनी आतां सगळ्या रोड ब्लॉक कोणाक येवपाक मेळना. गाडयो फाटल्यान मातशें काड गाडयो येताय आनी ब्लॉक रावताय. गाडयांक टर्न घेवपाक मेळना. हें कितें चलना. आमचो MLA लोकल MLA ताकाय पण गेलो ना म्हूण तो हे सायटीचेर येयलो ना आनी चोयलो ना. समर कॅम्प समर फुटबॉल आनी कितें तें करपाक पडलां. हिंगा आतां रेनी सिजन जालें तेजेर थोडें लक्ष घालपाक जाय. हें चोवपाक जाय लोकांक कसले त्रास जाताय तें केलें म्हणून जायना. खेळपा आहाय ते खेळले रडपा आहाय ते रडले हो संसार. आज लोकांक असले त्रास रोड ब्लॉक म्हणल्यार कितें मेन रोड हो आतां इंटरनल रोड पूण मेन रोड लोकांक वचपाचो येवपाचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
उटंगाराच्या पावसाक लागून मडगांव दामोदर चेंबर सोसायटीच्या इमारती कुशीक आशिल्ल्या संरक्षण वण्टीचो मोठो भाग कोसळ्ळो. बुधवारा राती ही घडणूक घडली. 2 वर्सां फाटीं आल्त मॉन्त सोसायटीच्या इमारती कुशीक ह्याच संरक्षण वण्टीचो कांय भाग कोसळिल्लो. उपरांत ते विशीं आपत्ती वेवस्थापन प्राधिकरणाक कळीत केल्लें अशें थळावे सांगतात. 2 वर्सां जालीं हाचो पाठपुरावो घेता, मात संबंदीत प्रशासनान अजून मेरेन हातूंत लक्ष घाल्लें ना अशें थळाव्यांनी सांगलें. 2023 गिनी कोसळली. आम्ही कंप्लेंट केली कोणाक, डिझास्टर मॅनेजमेंट. ते येऊन पळयता मग सांगले की आपण टेंडर काढले आणि कितें केले म्हणून सांगले, पूण कांयच करूं ना. हांव वर्सात धाडिता PWD आनी आमगे MLA कांयच करूं ना. पुण्याच म्हणटाय कांय करूं ना. वयर लेगून आतां मागीर हें सगळें कोसळलें. काल जाले हें काल ग्रेस चर्ची फाटल्यान गेले आल्टा मॉन्ट हाऊसिंग सोसायटी फाटल्यान तेंगे वॉल पडा ते आल्टा मॉन्टी. तुमगे बिल्डिंगेचें नांव दामोदर चेंबर. आमगे बिल्डिंग दामोदर चेंबर. आमच्या हांगा शॉप आसा. सो आतां हे सगळी माती क्रिएट जाला. चड पावस पडले की माती सगळी सकयल येता. बिल्डिंग आसा ती आमची बिल्डिंगेर पडपाक शकता ती. सो ह्या आमच्या बिल्डिंगार लोक बी रावपी आसात. जाल्यार बिल्डिंग जर पडली म्हणले तर आमचे लोक बी मरताल न्ही. सो जाता तितले बेगीन एक्शन करपाचें अशें मागता. गोंयांत सध्या उटंगाराचो पावस पडपाक सुरू आसा. केरये खांडेपार रस्तो रुंदीकरणा वेळार भौशीक बांदकाम खात्यान शेतकऱ्यां खातीर मातयेचो रस्तो तयार करून दिल्लो. मात उटंगाराच्या पडिल्ल्या पावसाक लागून हो रस्तो व्हांवून गेलो. तशेंच ह्या रस्त्याची सगळी माती शेतात घुशिल्ल्यान सगळ्या पिकांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाण जाल्ल्याचें शेतकार सांगतात. भौशीक बांदकाम खात्यान शेतांत केल्ली माती काडून दिवची, तशेंच रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी शेतकार तुकाराम गावडे हांणी केली. की आमी हाज्या पणज्याची शेतां आसा पळय न्हू, ही हांगा रोयता अजून पर्यंत आमी एकदांय पडींग अशें सांडू ना की जसो आमकां हो आतां तिणें हांगा PWDन आमकां हांगा रस्तो केल्लो हे सगळें व्हांवून गेला. ती गळी माती घातलेली ती व्हांवून गेल्या आनी आमच्या हांगा मजबुरी देंवोवची पडटा. तशेंच आमकां हांगा कितें वयर काडटलो सोडटलो, तण वयर काडटलो, भात वयर काडटलो जाल्यार आमकां हांगा सगळें हितूंतल्यान काडचें पडटा. तसो म्हाका रस्तो केल्लो तसो आतां ते सगळो व्हांवून गेल्लो आसा. सगळे शेतांत सगळी झरी कडेन सगळी म्हाजे हे वाट आसा थंय सगळी बांदा कडेन सगळी माती पडलेली आसा. असो हांव एकूच मागता गव्हर्मेंटा कडेन हे PWD कडेन म्हाका हे सारकें बांदून दिवचें. जाल्यार आमकां ही शेतां पळय न्हू आमकां ही परतून पडींग सांडची पडटली. आमी आजून पर्यंत ही पडींग शेतां सांडू ना. तुम्ही शेतां रोवपाची तयारी केल्ली आहा न्हू? हय, आमी गिमान रोयतात की आमी अंदू उदक गिमान रोयले आनी अंदू उदक गिमान रोयतना म्हाका भात काडटना हांगा खूब त्रास जाले. की अशे त्रास जाले की बायलां हाडून म्हाका भात वयर काडचें पडलें. बायलां हाडून तेंचे कडेन तेजे व्हडले पिशव्यो दिवपाक आमचे कडेन जायना. त्या खातीर म्हाजी गाडी सकयल वयता तशी म्हाका रस्तो जाय आशिल्लो. तो रस्तो हांगा तिणी केलो ना. सो आता हे रस्तो केलो तो माती सगळे व्हांवून गेले. हो आतां तो रस्तो तिणी केल्लो पळय न्हू ते सगळे व्हांवून गेला आनी ते शेतां सकयल पडलेले आसा सायडीक. आतां रोवपा मेळना ना, आमी फक्त गिमानूच रोयता, वांयगण रोयता. पण आता रोवपा मेळपा ना माती गेले. आतां जो पर्यंत हांव हे काम करिना तो पर्यंत आमकां हेजे फुडें आमकां शेतां करूंक मेळचें ना. केरये खांडेपार हांगा शेतकऱ्यांक खातीर PWDन हांगा एक रस्तो करून दिल्लो. फक्त माती घालून हो रस्तो तयार केल्लो. तो रस्तो शेतकऱ्यांक बरो सोयीस्कर ठरतालो. पूण 2 दीस पडलेल्या पावसान हो रस्तोच व्हांवून गेल्लो आसा आनी ती सगळी माती शेतांत घुसलेली आसा. सध्या शेतकरी आसा ते नाराज जाल्ले आसा कारण ती सगळी माती शेतांत पडलेली आसा आनी ती काडची म्हणून तेंच्यांनी डिमांड PWD कडेन केल्लो आसा. गेली कितलींशीं वर्सां जालीं ह्या शेत रोयतात आनी माती काडली ना जाल्यार शेत पडीक दवरपाची वेळ येतली अशें तुकाराम गावडे ह्या शेतकऱ्यान सांगलेलें आसा. केरये खांडेपारीच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश चार. आंबेडे नगर गांवच्या श्रवण बर्वे खून प्रकरणातलो मुख्य दुबावीत वासुदेव ओझरेकाराचो जामीन अर्ज मेर्शेच्या उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्लो न्यायालयान भायर मारलो. खरें म्हळ्यार ह्या गुन्यांवाक जन्मटेप वा फाशीची ख्यास्त आसा. दुबावीत आरोपीक पुलीस बंदखण लेगीत सक्तीची आसा अशें निरीक्षण नोंदयत न्यायाधीश अपुर्वा नागवेकर हांणी ओझरेकाराक जामीन दिवपाक स्पश्ट न्हयकार दिलो. गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घालीं. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या पावसान कांय वाठारांतल्या रस्त्यांचेर उदक साचलें. तशेंच दुकानां सयत शारांतल्या घरांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. पळयात पुराय बातमी.
मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या नेटाच्या पावसान चडशा वाठारात दमशणां घातली. कांय वाठारांत पावसा पयलींची कामां पुराय जावंक नाशिल्ल्यान गटारांनी उदक भरिल्ल्यान रस्त्याचेर उदक साचलें. लोकांच्या घरांनी तशेंच दुकानांनी उदक भरिल्ल्यान लोकांची धांवपळ जाली. तशेंच वादळी वाऱ्याक लागून कांय वाठारांत झाडां तशेंच लायटीचे खांबे पडून बरेंच लुकसाण जालें. तेंच्यानी ते उदक सगळे फाटले येता आनी हांगा तेजे हे व्हडले ना उदकाचे ते खातीर सगळे उदक येयले आनी सबंद लोड जालो आनी सगळ्या घरांनी उदक गेले डायरेक्ट आनी काय कळकूच ना सगळे पोंचून सगळे भितून आनी सगळे ब्लॉक जाला हांगा काय तेका हेच करूंक ना तेका वाटूय करूंक ना तेका आनी सगळे 5-6 घरांनी उदक गेला ते सबंद. तुम्ही कितें मागता म्हणजे पावस एक तर हांगा एक सायडीन गटर आमकां सारको दिवचो आनी नालो मातसो मोठो करून बरो बांदून दिवचो हांगा नाल्यार ते वर्साचे वर्स अशेंच जाता. पूण अंदू सारकेच हे जाले ह्या फावट पयलींच उदक येयले सगळे पहिल्याच दिसा. कितें जाल्लें अचानक उदक येयलें घरान तेन्ना? सगळें बिल्ले मरे सगळें म्हाका उखलून तेणी गेल्ले तुका उखलून येयलें तुका? उखलून येलें तिका. काणकोण दिता आमकां मेन म्हणल्यार हे 3 फळे काडल्या ह्या इंजिनियरान ह्यो 3 तळ्या फळे काडल्या म्हणून उदक चड वाडला. हे आमचे नंदा लेखाय तळे ना त्याची 3 फळे काडल्या म्हणून हे उदक चड वाडला. आनी काल काबराला फोन मारला तेन्ना मागीर तेका घालपा लायले ती परत इंजिनियरा ते आतां उदक वाडलें. आतां हे लुकसाण आमगे कितले आतां 20,000 आमी खर्च केला. आतां आमगे 4-5 ह्या क्विंटल तांदूळ जावपाचे. Actually, this tree, I think, has fallen because what they have done, they have collected all this mud and accumulated it around the tree. And the tree, which is not supposed to be underground, they have put it underground by putting the mud. Okay, so because of that, the lower portion of the tree trunk has got rotten, and it has totally collapsed and uprooted from that part. And if you see, all these trees, they have done similar things. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
आडवेळ्या पावसाक लागून म्हापसा वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. नाल्यांतलो गाळ काडपाचें काम आमी पावसा पयलींच सुरू केलें अशें म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष प्रिया मिश्रा हांणी सांगलें. पळयात पुराय बातमी. मंगळारा दिसभर पडिल्ल्या मॉन्सूनपूर्व पावसान म्हापशेकारांचेर आकांत हाडिल्लो. शार आनी लागसारच्या वाठारांतली लोकजीण विस्कळीत जाल्ली. म्हापशे वाठारांतल्या खुबश्या दुकानां आनी घरांनी उदक घुशिल्ले जाल्यार शेटये वाठारांत एका इमारतीची राखणी वणत कोसळ्ळी. खोर्ले झाड कोसळून 4 गाडयांचें लुकसाण जालें. जाल्यार खोर्ले उसपकर जंक्शनार हुंवार येवन एका स्कुटरी सयत चालक व्हांवून गेल्लो. सुदैवान तो वाटावलो. ह्या घडणुके विशीं म्हापसा नगरपालिकेची नगराध्यक्ष प्रिया मिश्राक विचारले तेन्ना अचकीत पावस पडिल्ल्यान म्हापसा वाठारांत हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली. पावसा पयलींच आमी नाल्यांतलो गाळ काडपाक सुरवात केल्लो अशेंय तिचें म्हणणें. जे काल इन्सिडंट जाला तो अनसर्टन आसलो आनी जे जालां तें बरें जावना. पण कशें आसा की आमी आमचें डिसिल्डिंग आसा तें 20th आमी वर्क ऑर्डर दिवन तें ऑलमोस्ट स्टार्ट केल्लें आसा आनी आमचें कंटिन्यूस तेजें फॉलोअप चालू आसलेलें आनी आमी जाता तेजें ट्राय केल्लें की आमी तें डिसिल्डिंग जाता तितलें सोंपोवपाचें आनी तशें आमचें तें ऑलमोस्ट 60% आमचें जायत येयल्लें ऑलरेडी. पण अनसर्टन हो रेन येयल्या उपरांत हो मातसो इशू व्हडलेलो आसा हो मातसो. आनी आयज आमी त्याच जोरान आयज आमी परत डिसिल्डिंग हें आमचें कंटिन्युटी दवरलेली आसा. इवन जे WRC नाला आसा तितून सुद्दां आतां उसपकर जंक्शन मागीर फीश मार्केट प्लस बोडगिनी आमी JCB घालून आमचें काम जोरान चालू आसा. नालाचो इशू आसा पळय तेजो वेगळे WRD आसा. आतां ते एज अ इंजिनियर तांकां खबर आसता की मोस्ट ऑफ ऑल की कशें कन्स्ट्रक्शन्स करप ते प्रमाणे तेंच्यांनी केलां आसतलें. तें ऑलरेडी काम चालू आसा. आमचें JCB घालून ते डिसिल्डिंग करपाचो प्रोसिजर चालू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गोंयांत वादळी वाऱ्या सयत नेटाच्या पावसान चडशा वाठारांत धुमशणां घाल्या. फाटल्या 24 वरांत पावसाक लागून कुडचडे वाठारांतल्या शेतांनी उदक भरलां. शेतांनी उदक भरिल्ल्यान पिकाची नाशाडी जाल्या. सरकारान नुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. गोंयांत पावसाचो सावार सुरू आसा. फाटल्या 24 वरांत पडिल्ल्या पावसाक लागून कुडचडेच्या बाणसाय आनी काकोडा वाठारांतलीं शेतां उदकापना गेल्यात. पावसाक लागून पिकाचें मोठ्या प्रमाणांत लुकसाण जालां अशें शेतकार सांगतात. उदका खात्यान नंदा तळेची उदकाची दारां उक्ती केल्यान उदक वाडलां अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. देखून सरकारान आमकां लुकसाण भरपाय दिवची अशी मागणी थळाव्या शेतकारांनी केल्या. पावसाचे पावस झडपाक लागल्या कारणान आमकां ते दिवपाक मेळना. सगळी डॅमेज जाली आमची सगळी लोकांक नुकसाण. आता कितलीशे शेत आसा तुमचे? आमचे सगळे लोकांचे मिळून कमी म्हणल्यार 1000 भात पिकपाचे 1000 टन भात पिकपाक कमी सगळी डॅमेज. दोन्ही सायडीन शेत बुडोवन गेले. आणि काल ते एमर्जन्सी त्यांचे नंदा लेकाची पेटी काढल्यो गेटी ओपन केल्यो त्या एजीन चड डॅमेज जाला. आमच्या कितें काणकोण दिता आमकां मेन म्हणल्यार 3 फळे काडल्या ह्या इंजिनियरान ह्यो 3 तळ्या फळे काडल्या म्हणून उदक चड वाडला. खंयचे तळे? हे आमचे नंदा लेकान तळे ना त्याची 3 फळे काडल्या म्हणून हे उदक चड वाडला. आणि काल काबराला फोन मारला तेन्ना मागीर तेका घालपा लायले ती परत इंजिनियरा. ते आतां उदक वाडलें. आतां हे लुकसाण आमगे कितें जाता 20,000 आमी खर्च केला. आतां आमगे 4-5 क्विंटल तांदूळ जावपाचे म्हणून रयताले. खंयचे नांव कितें गांवाचें? माणसाय. आतां टोटल माणसाचे शेत टोटल काबार म्हागेलें तशें न्हू सगळ्यान गेला. कितलीशे आसतले? सादारण 10 ट्रक पण लोड बाद जाता आयले. 10-20 ट्रक पण 20 ट्रक वयर 25-30 ट्रक. आता हे मशीन बी घातलेले आसा. मशीन आता शेत रोवपाक साधारण 50,000 खर्च येता रोवपाक. ते पिकले म्हणटना तेजेर आमी साधारण 60-70 हजार देता. ते तांदूळ करून विकता. तेजेर कितें तरी आमकां फायदो जाता. आता हे इतले लॉस जाला हे कोण दितलो? भाडकार म्हणटलो आपल्याक खंड जायो. भाडकाराक खंडूय दिवपाचो आनी हे शेतूय खर्चूय घालपाचो हांगा. हे आतां लॉस जाला ते कोण दितलो? गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर क्रिस्तानंद पेडणेकार. फाटल्या 24 वरांत गोंयभर पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून फातोर्डा वाठारांतल्या घरांनी उदक घुसलें.
मजगती फातोर्डा वाठारांत कांय दिसा पयलींच नाल्याचो गाळ घडपाचें काम तशेंच हेर पावसा पयलींची कामां सुरू केल्लीं. पूण अचकीत ह्या पावसाच्या आगमनान लोकांची तशेंच आमची धांवपळ जाली. देखून जंय जंय सद्याक गाळ काडपाची गरज आसा थंय पयलीं कामाक सुरवात जातली अशें फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सांगलें. आमचे एक हांगा नालो एक अरावंड 80 लाखाचो नालो आनी डिसिल्टिंगचें आमी काम सुरवात केलां. पूण पावस जो अनसिजनल पावस आहा जो मेयान पावस पडला ऑगस्टान पडपाचो तसलो आनी सगळी कॅचमेंट एरिया जी आहा ऑल्दो आमी डिसिल्ट केल्ली आहा पूण कॅचमेंट एरिया रिवर सारकी भरल्या सगळ्या कडेन भरल्या. सो उदक पडतें येता. थोड्या जाग्यांनी अशें जाला की जो डंप करून जी सुडाचे जमनीन कदंबा बस स्टँडाच्या सायडीन डंप केल्ले आहा आनी उदकाक वचपाक वाट मेळना. सो ताचे खातीर आमी आतां स्टेडियमाचे एसएजीचे स्टेडियमाचो स्टाफ वॉटर रिसोर्साचो कॉन्ट्रॅक्टर आनीक सिवरेज कॉर्पोरेशनाचो एकलो प्रायवेट कॉन्ट्रॅक्टर फॉर्च्यून ताका वापरून हो जो इश्यू जाला जो म्हणल्यार खूब कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या कामान तांणी मॅन होल फोडल्या 5 मॅन फोडल्या सिवरेज उदक लोकांच्या घरांनी येवपाक लागना. सो हें ज्या म्हणल्यार अर्जंट बेजिसाचेर हें सोल्युशन काडचें पडटलें. हांव तांचे एसी कडेन उलयलां ताका सांगलां तुमचे कॉन्ट्रॅक्टराक तुमी टॅक्स करा आनी हें प्रायवेटली आमी हें काम करून घेतलें. आतां WRDचो जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा ताका सांगलां आमी तुमी असोच आमकां हेल्प कर तुका हेल्प करतलो. एसएजीचे तांचे भितर लेबर बिबर घालतले आनी स्थानीक मनशांक आमी सांगलां की कोणाक बोटां दाखोवपाचें ना. आज तुमी फुडें येयात तुमी आमकां दाखयात दीस वर द ट्रेडिशनल रूट्स ऑफ वॉटर थंय आमी डिसिल्ट करतले मशिनां वापरून. टी टायम बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम